आंध्रातले वायएसआर काँग्रेसीन गोयचो लोकायुक्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी आड कागाळ केल्या। अखिल भारतीय तेलंगणा लेखक फोरमाचे माचयेर सीमांध्रा आंदोलनाचो अपमान करपी ताच्या वक्तव्याक वायएसआर काँग्रेसीन हरकत घेतल्या। रेड्डी आड एफआयआर करप पुलिसाक जमान आसत जाल्यार राष्ट्रपती मेरेन वतले, पीआयएल घालतले म्हूण वायएसआर काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। गोयचो लोकायुक्त बी सुदर्शन रेड्डी आड आंध्रातल्या वायएसआर काँग्रेसीन नेल्लोर 4 पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या। अखिल भारतीय तेलंगणा लेखक फोरमा वेळार सीमांध्रा आंदोलनाचेर आयतारा ताणें केल्ल्या अपमानास्पद वक्तव्याक वायएसआर काँग्रेसीन हरकत घेतली। पक्षाचो नेल्लोरचो मुखेली कोटम रेड्डी श्रीधर रेड्डीन ही कागाळ केल्या। तो म्हणटा, सायमकी आंध्र चळवळ घेवन फुडें सरल्यार सीमांध्राच्या लोकांक महाभारतावरी वायट अणभव येतलो अशी शिटकावणी बी सुदर्शन रेड्डीन दिल्ली। रेड्डी आड कागाळ करपाक पुलिसांक जमलें ना जाल्यार प्रकरण राष्ट्रपती कडेन व्हरतले, ना जाल्यार सुप्रीम कोर्टान पीआयएल घालतले अशी शिटकावणी वायएसआर काँग्रेसीन दिल्या। लोकायुक्त बी सुदर्शन रेड्डीचे हाचेर स्पश्टीकरण घेवपाचो यत्न प्रुडंटान केलो, पूण सध्या तो गोंया भायर आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। खासा दर्जो प्रादेशीक आराखडो माध्यम भाशे सारकेल्या मुद्द्यावयल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीन पर्यावरण मंत्री एलिनाचेर फोग काडलो। केंद्रात भाजपा आयल्यार गोंयाक खासा दर्जो मेळटलो अशें एलिना म्हणटा। तशें उतर भाजपाचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार नरेंद्र मोदीन दिवचें अशें आव्हान राष्ट्रवादीन दिलां। गोंयाक खासा दर्जो प्रादेशीक आराखडो रद्द करप, मुळाव्या स्कुलांनी मायभाशेंतल्यान शिक्षण आसचें म्हूण मातानी साल्डानान राजकी भुमिका घेतिल्ली। राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा, एलिनाचें धोरण पळयल्यार मातानीची सपनां सपनाच उरपाची। हांव अलिना बायकोडे मागता की नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो आहा तेणें तरी डिक्लेअर करचें की भारतीय जनता पक्ष येत जाल्यार आमी स्पेशल स्टेटस गोंयाक दितले म्हणून। ह्यो मस्कऱ्यो जी चल्ल्यात, ही दिशाभूल जी चल्ल्या लोकांच्या भावनाचेर, ही अलिनान बंद करचें। तर अलिना बाय मंत्री आसा, रिजनल प्लॅन जी प्रॉमिस केलेले आनी ते रिजनल प्लॅनाच्या प्रॉमिसाक respected Matani Saldana was a man to that promise that regional plan would be scrapped. Her silence, ते कितें फकत मातानीची स्वप्नात दोत्ता। मातानीचो एक डिमांड आसलो, मातानीचो डिमांड आसलो पेरंट चॉयसाक। आयज पासून हो प्रश्न सुटना। अलिना बायन एक उतर काडूंक ना। आनी देड वरां सत्तेचेर काडूंक सोदता, गोंयाचे कंप्लीट सत्यानाश करप आनी परत कम्युनल पावर येतकूच आनी सत्यानाश करप। शी हॅज सोल्ड her soul to communal power. अभयारण्य वाठारांत 1 किलोमिटराचो बफर झोन आसचो ह्या गोंय सरकाराच्या निर्णयाक पर्यावरण मंत्री एलिनान कसो कितें तेंको दिलो असो राजनाचो प्रस्न। She is the environment minister. This was Matani Saldana. She was 1 kilometer buffer zone and she is the environment minister and she is part of the cabinet that passed it. What is she doing about it? दिनेश करपे, प्रुडंटा खातीर। दिल्ली जाल्ल्या सामुहीक बलात्कार केशींतल्या 4 गुन्यांवकारांक फाशीची ख्यास्त दिवप योग्य काय न्हय हाचेर दिल्ली हायकोर्ट दिसपट्टी सुनावणी घेतले। हे केसीचेर मंगळारा दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी जाली। बुधवारा सावन सुनावणी सुरू जातली। 4 आरोपीक फाशीची ख्यास्त दिले उपरांत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशान ख्यास्तीचेर शिक्को मारूंक केस हायकोर्टात धाडिल्ली। सत्र न्यायालयान फाशीची ख्यास्त दिल्ली असल्यार तिचेर हायकोर्टान शिक्को मारचो पडटा। दिल्ली चलयेचेर जाल्ल्या सामुहीक बलात्कार केशीचेर दिल्ली हायकोर्टाची न्यायाधीश रेवा खेत्रपान मंगळारा सुनावणी घेतली। साकेत ट्रायल कोर्टान 13 सप्टेंबराक मुकेश सिंग, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आनी अक्षय ठाकूर ह्या 4 गुन्यांवकारांक फाशीची ख्यास्त फर्मायिल्ली आनी उपरांत ख्यास्तीचेर शिक्को मारूंक केस हायकोर्टान धाडिल्ली। हायकोर्ट ह्या केसीचेर दिसपट्टी सुनावणी घेतले आनी बुधवारा सावन सुनावणी सुरू जातली। डिसेंबरांत दिल्लीन घडिल्ले हे घडणुकेन 6 नराधमांनी मेळून बसीन 23 वर्साच्या चलयेचेर सामुहीक बलात्कार केल्लो आनी धांवते बसींतल्यान चलयेक भायर उडयल्ले। गुन्यांवकारांतलो एकलो अल्पवयीन, ताका बाल न्यायालयान 3 वर्सांची ख्यास्त दिल्ली। रामसिंग ह्या आरोपीन आत्महत्या केली। हो अत्याचार रेअरेस्ट ऑफ रेअर केशीन पडटा आनी गुन्यांव पळयल्यार 4 दोशींक फाशीची ख्यास्त फावो अशें ट्रायल कोर्टाचे न्यायाधीशान फाशी फर्मायतना म्हणिल्ले। पुराय देशाची आतां हायकोर्टाच्या निकाला कडेन नजर आसा। 4 नराधमांक फाशीची ख्यास्त जावची म्हूण बलात्कार जाल्ले चलयेचे पालक, लोक आनी NGO मागणी करतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।